भुरग्यांनो, आमकां कितलीं इंद्रियां आसात? हय, आमकां 5 इंद्रियां आसात. तर आयज हांव तुमकां ह्या 5 इंद्रियांचेर आदारीत एक काणी सांगतलें. एक दीस मनशाची 5 इंद्रियां आपसान स्वताच्या व्हडपणाचेर बडायो मारतालीं. दर एकले आपूण कशें श्रेश्ठ तें दुसऱ्याक पटवून सांगताले. इतल्यान तांची नदर उगीच आशिल्ल्या पोठाचेर पडली. तांकां पोठाची भिरकी मारली. पोट कांयच काम करिना, फक्त जेवता जेवता आनी फुगता. ह्या पोटाक भूत शिकोवपाक तांणी एक मांडणी काडली. सगळ्यान पयलीं नाक म्हणपाक लागलें, हांव कितेंच केल्यार जेवणाचो वास घेवचें ना. आमी अन्न कशेंच पळोवचें ना. दोळे म्हणपाक लागले, कोणेय जेवणाक आपयल्यार आमी कशेंच आयकून घेवचें ना. कानांनी बडायो मारीत म्हणलें, आमी जेवणा म्हऱ्यान कशेंच वयचें ना. पांयांचें सांगणें, आमी जेवणाक स्पर्शूच करचें ना असो थाराव हातांनी घेतलो. हांव म्हजे भितर जेवण घेवचेंच ना असो निर्धार तोंडान केलो. जालें, सकाळ जावन सांज जाली. कोणेच आपणे घेतिल्लो निर्धार मोडलो ना. पूण हाचो परिणाम कितें जालो तें सांगात पळोवया. हय, पोटाक बुद्ध शिकोवपाक फुडें सरिल्ल्या कुडीच्या वेगवेगळ्या सांद्यांक एकामेकाचें म्हत्व कळून आयलें. दीसभर कांयच ना खाल्ल्यान तांकां कसलेंच काम करपाक शक्त नाशिल्ली. शेवटाक स्वताक चड म्हत्वाचें अशें समजोवपी कुडीच्या सांद्यांक आपणाची चूक हुलमली. तांणी वेळ होगडाय नासतना भकाभक जेवण जेवलें आनी स्वताक बळ मेळयलें. भुरग्यांनो, आमचे कुडीचो दर एक घटक सांदो म्हत्वाचो. मागीर तो ल्हान आसूं वा व्हड, ताचें कार्य इल्लेशें आसूं वा म्हान आसूं, पूण ताचें कार्य म्हत्वाचें, ताचें काम म्हत्वाचें. आमचे कुडीचो दर एक घटक कितलो म्हत्वाचो आनी ह्या दर एका घटकाची आमी बेस बरी जतनाय ना घेतली जाल्यार ताचो परिणाम आमचे पुराय कुडीचेर, आमच्या पुराय जिविताचेर कसो जाता हाची देख दिवपी आयज आमी 7वी यत्तेचो पाठ शिकतले. पाठाचें नांव दोळ्यांची गरज. एका गांवांत एक पसरकार रावतालो. ताचें खरें नांव नागेश, पूण लोक ताका नागी पसरकार म्हूण वळखताले. ताचे दोगूय पूत ल्हान आसतनाच ताची बायल भायर पडली. नागीन हाडांची काडां करून दोगांय पुतांक ल्हानाचे व्हड केले. बरें शिक्षण दिलें. व्हडल्या पुताक दोतोर केलो आनी धाकल्याक आदोगाद. कांय वर्सां गेलीं. नागी जाणटो जालो. ल्हवू ल्हवू ताचे केंस पिकूंक लागले. दाव्या दोळ्यान दिसना जालें. उजव्या दोळ्यान उणें दिसपाक लागलें. आपल्याक एका दोळ्यान दिसना ही खबर ताणें एकाय पुताक कळूंक दिली ना. तेच परिस्थितींत तो सगळीं कामां करतालो. सदांच फांतोडेर पासयेक वचपाची ताका आदी पासुनूच
संवय आसली. नदर उणी जाली तरी पासयेक वचपाचें आनी पसल्यार रावपाचें ताणें सोडलें ना. तेच निमतान आपणाक थोडो तरी व्यायाम जाता अशें तो म्हणटालो. सवकासायेन तो पासयेक वतालो आनी जमता तशीं पसऱ्या वयलीं कामां करतालो. दोगूय पूत सभावान एकदम बरे आसले. बापायक खूब मान दिताले. ताका कांयच उणें पडूंक दिनासले. जाणटेपणांत बापायक चडांत चड विसव मेळचो म्हूण ते ताका पसरो बंद दवरूंक सांगताले. पूण नागी कानामनार घेनासलो. भुरग्यांनो, नागीच्या दोगांय पुतांचे वागणुके वयल्यान आमकां आमच्या समाजांतलो एक बेस बरो कायदो झळकता. हो कायदो कसलो तें तुमी म्हाका सांगशात? हय, जाणटेपणांत आमी आमच्या आवय बापायची बरी जतनाय घेवपाक जाय. तांणी आमकां ल्हानाचे व्हड करपाक रातीचो दीस केला हें आमी विसरूंक फावना. एक दीस पासयेक वचपाक भायर सरता आसतना घरा मुखारूच नागी एके मोटारी पोंदा पडपाचो. गाडयेचो ब्रेक लागलो म्हूण वाटावलो. त्या दिसा दोगूय पूत बापायचेर खूब रागार जाले. दोगांयनी ताका बरोच तापयलो. पापा, तूं जाणटो जाला, पासयेक वचूं नाका. व्हडलो पूत, पसरो उक्तो करूं नाका. वॉल्तेराचेर बसून विसव घे. धाकलो, पुतांची मोगाल तापोवणी नागीन तोंड धांपून आयकली. पसरो बंद केलो, पूण पासयेक गेले बगर ताका बाबड्याक सूख लागनासलें. पूत उठचे पयलींच एक भोंवडी मारून तो येतालो. कांय दिसांनी ताका उजव्या दोळ्यान दिसना जालें. तो सामकोच कुड्डो जालो. आतां ही गजाल लिपोवन दवरप शक्य नासलें. पुतांक कळपाचें कळ्ळेंच. तांणी ताका बेगोबेग दोळ्यांच्या दोतोरा कडेन व्हेलो. दोतोरान तपासणी करून सांगलें, ल्हानशें ऑपरेशन करचें पडटलें. ऑपरेशन हें उतर आयकून नागी मनांतल्यान भियेलो. ना, हांव ऑपरेशन करून कसोच घेवचो ना, ताणें म्हणलें. पुतांनी ताका घरा हाडून खूब समजायलो, पूण शस्त्रक्रिया करून घेवपाक तो कसोच तयार जालो ना. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका दोळे कितें करूंक जाय? म्हजे कितलेशे दीस उरल्यात. हांव केन्ना मरण सांगूं नज. आमी तुजे येदे व्हडले जोडकार पूत आसतना तुवें असो कुड्डो जावन घरान पडप? व्हडल्या पुतान म्हणलें. नागीन शांतपणान आयकून घेतलें. पुतानो, कोण म्हणटा हांव कुड्डो म्हूण? म्हाका 1 आनी 2 न्हय, 4 दोळे आसात, 4. इतले दोळे आसतना हांव कुड्डो कसो? सांगात. नागीच्या उलोवपाचो तांकां कांयच बोध जालो ना. 4 दोळे? दोगांयनी एकदम विचारलें. हय, तुमी म्हजेर जिवा परस चड मोग करतात. तुमी दोगूय म्हजे पूत, मागीर तुमचे दोळे म्हजेच जाले ना? दोग जाणांचे 4 दोळे. बापायची जाप आयकून पूत वोगी पडले. दोगूय आपापणाल्या कामाक गेले.
नागी घरांत एकलोच उरलो. ताका वाज आयलो. दोळ्यांनी दिसनाशिल्ल्यान टीव्ही वयल्यो कार्यावळी ताका पळोवंक मेळनाशिल्ल्यो. खबरापत्रां वाचूंक शकनाशिल्लो. ताणें रेडिओ लायलो आनी वॉल्तेरांत लवंडून गितांच्या तालार पांय हालोवंक लागलो. अकस्मात रेडिओ बंद जालो. सुरसूर असो आवाज ताका आयकूंक आयलो. म्हणटा म्हणसर कितें तरी जळिल्ल्याचो वास आयलो. धुंवर ताच्या नाकांत गेलो. पूण कुड्डो आशिल्ल्यान कितें घडटा तें ताका कशें दिसतलें? वायरीचो उजो जनेलांच्या पड्ड्यांक लागलो. कागदां, कपडे, कदेली, मेजां, आलमारी करता करता सगळें घरूच उज्यान पेटलें. नागी आकांतान हुयेली मारूंक लागलो. पूण घरांत आसा कोण ताका भायर काडपाक? वचत ते वटेन उज्याचो हुलोप. उजो चुकोवन भायर येतलो म्हणल्यार ताका दिसनाशिल्लें. वाड्या वयले सगळे लोक घरा भोंवतणी एकठावले. उदक मारून उजो पालोवपाचो यत्न करूंक लागले. पूण पेट्ट्या घरांत नागी म्हऱ्यांत वचपाक कोणूच फुडें सरना जालो. एकल्यान कोणे तरी ताच्या व्हडल्या पुताक फोन केलो. दुसऱ्यान कोणे तरी धाकल्या पुताक फोन केलो. नागीक आपली चूक कळून आयली. पूत म्हजें खरें, तांचे दोळे म्हजेच. पूण ह्या वेळार ते दोळे म्हाका खंय उपकारतात? आपणाकच दोश दीत तो पेट्ट्या घरा भितर एकलोच रडपाक लागलो. इतल्यान उज्यांतल्यान वाट काडीत ताचे दोगूय पूत ताच्या म्हऱ्यांत पावले. दोगांयनी बापायक उबारलो आनी वाडट्या उज्याची पर्वा करिनासतना घरा भायर हाडलो. भुरग्यांनो, हांगासर दोगांय पुतांनी आपणाच्या जिवाची पर्वा करिनासतना बापायचो जीव उज्यांतल्यान वाटायलो. हे घडणुके वयल्यान आमकां कसली देख मेळटा? हय, आमच्या घरच्यांचो जीव साल्वार करपाक आमी स्वताच्या जिवाचो त्याग करपाक तयार आसतात. स्वताची पर्वा आमी करिनात. तशेंच आमचे आवय बापूय आमकां बरें शिक्षण मेळचें म्हण रातीचो दीस करून आमकां शिकयतात. तर आमी ह्या तांच्या त्यागांचो बरो उपेग करपाक जाय. पुतांनी नागीक उज्यांतल्यान घरा भायर हाडलो. घराचो मात लासून गोबर जालो. नागीन दोनूय हात पुतांच्या खांदार घालून म्हणलें, म्हाका आतांच्या आतां हॉस्पिटलांत व्हरात. हांव दोळ्यांचें ऑपरेशन करून घेवपाक तयार आसां. म्हज्या दोळ्यांची म्हाका गरज आसा. भुरग्यांनो, हे ल्हानशे काणयेंतल्यान आमचे कुडीचो दर एक भाग, दर एक घटक आमकां कितलो गरजेचो तें कळ्ळें. आमचे कुडीचो ल्हानांतलो ल्हान लेगीत घटक दुयेंत पडलो वा बिगडलो जाल्यार ताचो परिणाम आमचे पुराय कुडीचेर जाता, आमच्या जिविताचेर जाता. देखून जर आमकां कसलेंय दुयेंस जालें जाल्यार भियेनासतना आमी त्या दुयेंसाचो इलाज करचो. सुखी जिवीत जियोवचें. देव बरें करूं.